खूब वर्सां आदीं एका पुर्तुगेज मनशान म्हणिल्लें, गोवा निंगे लेवारा, गोवा निंगे लेवारा पुर्स अकाबारा. हाचो अर्थ आमचे भाशेंत असो की गोंय कोण व्हरचो ना वो व्हरूंक पावचो ना. गोंय आपले आपूण काबार जातलें. फाटलो इतिहास आनीक आयची गोंयची दशा पळयत जाल्यार त्या मनशाचीं उतरां खरीं जातात काय दिसता. घडये तो मनीस फुडार पारखी आशिल्लो आनी फुडारांत कितें घडूं येता हाचो सारको अदमास करतालो. गोंयच्या मुक्ती उपरांत जें घडलां आनी आयज जें घडटा तें आनी ताणें जें पारखिल्लें तें खुबशें जुळून येता. गोंय कोण व्हरचो ना अशें ताणें म्हणिल्लें, वो व्हरूंक पावचो ना, तें खरें जालें. महाराष्ट्राक गोंय आपलें पोरसूं केल्लें जाय आशिल्लें आनी त्या खातीर महाराष्ट्राक गोंय महाराष्ट्रांत विलीन जाल्लें जाय आशिल्लें. पूण ओपिनियन पोलांत स्वाभिमानी गोंयकार जिखले, नीज गोंयकार जिखले आनी ताका लागून तें मर्जर, तें विलिनीकरण जावंक पावलें ना. गोंय महाराष्ट्राचें पोरसूं जालें ना. आतां दुसरो भाग जो आसा त्या पुर्तुगेज मनशाचो तो गोंय आपले आपूण काबार जातलें आनी तें खरें जावंक वता काय कितें अशें आयचे घडयेक दिसूंक लागलां. गोंयांक राज्याचो दर्जो मेळ्ळो ते घडणुकेक फाटले सोमाराक 35 वर्सां पूर्ण जालीं. ह्या 35 वर्सांच्या काळांत गोंयचें राज्य कशें चल्लें हाच्यो कितल्योश्यो देखी आमकां आयचे परिस्थितींतल्यान मेळटात. 35वो वर्धापन दीस सोमाराक जालो. ताजे 3-4 दीस पयलीं खबर आयली की गोवा मेडिकल कॉलेजाच्या चल्यांच्या हॉस्टेलाची एका कुडींत गांजो मेळ्ळो. थंय 4 चले आनी 1 चली आशिल्ली. हाचे परिणामी 5 जाणांक कॉलेजांतल्यान काडून उडयल्यात. काडून उडयल्यात बरें आसा, गुन्यांव करतकच ताजेर कारवाय जाता. पूण प्रस्न सुट्टा, मेडिकल कॉलेजाच्या हॉस्टेलांत गांजो पावपाची वो घुवळ्यो वखदां पावपाची ही पयलीच खेप काय हें घडत आयलां आनी आतां उक्तें जालां कोण सांगना. घडये कोणें तपासूय करूंक ना. हें कितलीं वर्सां चलत आयलां आनी कशे कशे तरेन ताजे परिणाम जाल्यात हाचो अभ्यासूय कोणें केल्लो ना. आतां गोवा मेडिकल कॉलेजाच्याच परिसरांत लागींच कुजिराचो व्हडलो शिक्षणीक कॉम्प्लेक्स आसा. कितलींशीं हायस्कुलां आसात, हायर सेकंडरी आसात. थंय जर हीं गुवळे वखदां पावत, घडये पावलेय आसत, आमकां खबर ना. अशें केन्नाय घडटलें तेन्ना तें कळटलें, उक्तें जातलें. तो मेरेन तें लिपून उरतलें. म्हणटकच थंय जर हीं पावलीं जाल्यार केदो आकांत जावं येता हाजी कल्पना केल्यारच भंयाचो कांटो आंगार उबो रावता. हें अशें कित्याक घडूंक पावलें हाका एक इतिहास आसा आनी तो इतिहास फाटल्या 40-45 वर्सांचो आसा. 40-45 वर्सां फाटीं गोंयांत हिप्पी आयले आनी हिप्पी बरोबर घुवळी वखदां आयलीं. हिप्पी वाडत गेले, तांचो आंकडो वाडत गेलो
तो गोंयच्या दर्या वेळांनी पातळ्ळो आनी तांचे बरोबरच घुमडी वखदांचोय प्रसार ह्या दर्या वेळांचेर जावपाक लागलो. ल्हव ल्हव जांकां ह्या घुमडी वखदांचें व्यसन आशिल्लें ते लोकूय पर्यटक जावन गोंयांत येवपाक लागले. ते येवपाक लागले, तांकां घुमडी वखदां जाय पडूंक लागली म्हणून घुमडी वखदां चड प्रमाणांत गोंयांत येवपाक लागली. करता करता हें थळाव्या मेरेन पावलें. थळावे तरणाटे तातूंत घुस्पले आनी ह्या थळाव्या तरणाट्यांच्या भलायकेचेर परिणाम जावंक लागलो, तांच्या कुटुंबाचेर परिणाम जावपाक लागलो. एक गजाल हांव जाणा, म्हज्या स्वताचे म्हायतींतली म्हणून विश्वासान सांगूंक शकता. बार्देसांतली आवय एक दीस मेळ्ळी. घोव भायर पडिल्लो, एकलोच पूत. पुताक शिक्षण बिक्षण बरें दिलें आवयन, पूण ताका घुमडी वखदाचें व्यसन लागलें. आवय कडेन परत परत पयशे मागूंक लागलो आनी आवय ती कितली जाल्यार आवयचें मन पुताचे मायेन दिवंक लागली. दिता दिता हें प्रकरण इतलें वाडलें की पयशे दिना म्हणत जाल्यार तो आवयक मारूंक लागलो, आवयच्या आंगार हात घालूंक लागलो. हेंय थोडो तेंप तिणें सोंसलें आनी मागीर जेन्ना सोंसूंक जालें ना तेन्ना ती बार्देस सोडून साश्टींत आयली आनी साश्टींत आपूण खंय रावता हें ताका कळचें न्हय म्हणून लिपून रावपाक लागली. म्हणटकीर अशी परिस्थिती जर एका आवयचेर येवंक लागली जाल्यार आमी खंयचे संस्कृती कडेन वतात हो प्रश्न उप्रासता. आनी ही हांवें सांगली ती एक गजाल. असल्यो आनी कितल्योश्योय घडणुको घडल्या आसूंक शकतात, कितलेशेच वेगळे वेगळे अणभव वेगळ्या वेगळ्या कुटुंबांनी घेतिल्ले आसूं येतात आनी त्या कुटुंबाक त्रास जाल्लो आसूं येता. हो घुमडी वखदांचो वेव्हार सुरवातीक विकपी आनी विकती घेवन ते घेवपी वापरपी इतल्याचेरच आशिल्लो, पूण तो तितल्याचेर उरलो ना, तो वाडलो. व्यसनी लोक पर्यटकाचें सवंग घेवन गोंयांत येवंक लागले. दर्या वेळांचेर त्यो आपले कॉलनीज करून रावपाक लागले. ते जायते तरांची मस्ती करूंक लागले. तांचेर कोणें फावो ती कारवाय केली ना. तांकां येवपाक रावपाक जायती मस्ती करपाक दार उक्तें दवरलें आनी ताचे परिणामी घुमडी वखदांचो प्रसार वाडत गेलो. ल्हव ल्हव लोक घरांनी गांजो रोवपाक लागले. ताजे पुरावे मेळ्ळे. आनी कितें उरलां म्हणजे वखदां फक्त भायल्यान आयलीं आनी ती घेतलीं, विस्की भायल्यान आयली आनी ती आमी घेतली, इतल्याचेर तें उरलें ना. हांगा वखदां तयार जावंक लागलीं. एके इंडस्ट्रियल इस्टेटींत घुमडी वखदां तयार करतना मनीस सांपडलो. कर्नाटकाचे पुलीस आयले आनी त्या मनशाक धरून घेवन गेले. गुन्यांव खंय घडलो? गोंयांत. जालो FIR रेजिस्टर? ना. ते शेडी जे शेडींत हें घडटालें ते शेडीच्या मालकाक कोणेंय धरलो? ना. ताजेर केस जाली? ना. FIR ना, केस ना, कसलीच कारवाय ना. कित्याक? तो मनीस सरकार पक्षाक लागीं आशिल्लो. म्हणटकच अशे रितीन जाणी हाजेर कारवाय करून हें आडावपाचें त्या लोकां कडल्यानच अप्रत्यक्ष रितीन ताका प्रोत्साहन मेळपाक लागलें. आनीक घुमडी वखदांचो वेव्हार म्हणटा तो मोठ्या पयशांचो वेव्हार. मटक्या भशेन थोडे थोडे पयशांचो न्ही, पूण मटक्यांत पसून वेस्टेड इंट्रस्ट आसा म्हणून मटको चालू आसा. मटक्याचेर कायद्यान बंदी आसा, तरी आसतना मटको चलता. कित्याक चलता? तर जाणी ताजेर एक्शन घेवपाचें, कारवाय करपाची, तांचो वेस्टेड इंट्रस्ट थंय घुस्पल्लो आसा, तांकां हप्ते पावतात. म्हणजे तांचो जर फायदो जाता, चलूं न्ही मटको, कितें जातलें व्हडलेंशें. पूण त्या मानान हाजे मानान तें ल्हान संकश्ट.
घुमणी वखदांच्या संबंधानूय बी म्हाका हप्तो मेळटा म्हणून तें चलुनी अशें म्हळें जाल्यार गोंय काबार करपाचो प्रोसेस सुरू जाता. आनीक म्हाका कळना की मटक्याच्या संबंधान चडशें पुलीस खात्या मेरेनूच उरता, वेस्टेड इंट्रस्ट. पूण हांगा येदो मोठो पयशांचो वेव्हार आसा की ताका लागून हो वेस्टेड इंट्रस्ट सरकारी यंत्रणेंत कितलो वयर पावला हाजो अदमास कोणाच्यानूय करूं येता. कारण बैल्यांचो आशिर्वाद आसले बगर सकयले लोक अशे रितीन नदर आड करून कुशीन रावनात. खंय तरी कारवाय जातली आशिल्ली ती जायना. आतां फाटल्या ह्या 40-45 वर्सांच्या इतिहासांत सरकारांची वागणूक जर आमी पळयली जाल्यार सरकार खंयचे दिशेन वता तें कळटा. ह्या 40-45 वर्सांत जितलीं सरकारां सत्तेर पावल्यात तातूंतल्या एकाय सरकारान हो विशय गंभीरतायेन घेवंक ना. ह्या विशयाचेर घुमडी वखदांचो प्रसार आडावपाक किंवा सामको बंद करपाक कसलोच प्रामाणीक प्रयत्न करूंक ना. आनी ताजें कारण तो वाडत आसा. तो वाडत आसा. तरणाटे कितलेशे मेल्यात, कितलींशीं कुटुंबां कोसळ्ळ्यांत आनी कितलेश्या तरांनी गोंयचें लुकसाण जालां. आतां कोणेंय जर सरकाराक विचारत स्टॅटिस्टिक्स घुमडी वखदांक लागून कितले तरणाटे गोंयचे मेले मुक्ती उपरांत, 60 वर्सां आमी हालींच मनयलीं. 60 वर्सां मनयतना ह्या 60 वर्सांत कितले तरणाटे घुमडी वखदांक लागून मेले हाजो अदमास घेतलो, हाजी सर्वे केली ना. कितलीं कुटुंबां कोसळ्ळीं हाजो विचार केलो ना. कशे रितीन गोंयाक हें बेसन पोखरता, कशे रितीन मनशाक हें बेसन पोखरता. आनी जो विकास आमी म्हणटात तो झाडांचो फातरांचो नासता, तो मनशाचो आसूंक जाय. तो मनीसच जर अशे रितीन पोखरून वचूंक लागलो जाल्यार तो विकास कोणा खातीर, कसलो अर्थ उरलो त्या विकासाक? असोय विचार सरकारान केन्ना करूंक ना. एक गजाल म्हत्वाची ह्या हालींच्या सामक्या निकत्याच घडिल्ल्या प्रकरणा विशीं पळयात. जी 5-4 चले आनी 1 चली मेळ्ळी ते विद्यार्थी सगळे गोवा मेडिकल कॉलेजाचे. तांकां रस्टिकेट केल्यात, कॉलेजांतल्यान काडून उडयल्यात. म्हणजे कायद्याची कारवाय जाली. हाजे फुडें अशें जावचें ना म्हणून आमी हे उपाय घेतल्यात अशें कोणेंय सांगलां ना. तशी गॅरंटी कोणेंय दिल्या ना. त्या खातीर आमी कितें करपाचें येवजिलां किंवा हें गोवा मेडिकल कॉलेजांतल्यान कुजिरा कॉम्प्लेक्साक पर्यंत पातळचें न्हय म्हणपाक कितें उपाय घेतल्या हें कोणेंय सांगलां ना. हाजो अर्थ ते विशीं कसलोच विचार करूंक ना. एक घडणूक जाली, तिजेर आमी कारवाय केली, सोंपलें. आनी आज मेरेन हें अशेंच घडत गेलां. बाबा आज ही घडणूक घडली, अशी घडणूक परत जावची न्हय असो जर प्रयत्न केल्लो जाल्यार घुमडी वखदांचो हो प्रसार, हो वेव्हार वाडत वचचो नाशिल्लो. आतां घुमडी वखदां किंवा गांजो मेडिकल कॉलेजाच्या हॉस्टेलाची एका कुडींत मेळ्ळो हाजें म्हाका इल्लेंय अजाप दिसलें ना. कारण सांगता. फोंडे सारके म्हालांत आनी भितरल्या हेर कांय म्हालांनी, गांवांनी हायस्कुला शेजरा आशिल्ल्या गाड्यांचेर घुमडी वखदां मेळूंक लागिल्लीं. ताजी खबरो वर्तमानपत्रांनी आयिल्ल्यो. लोक ते विशीं उलयताले. आनी हें जर कांय वर्सां पयलीं चालू जाल्लें जाल्यार जशीं भुरगीं हायस्कुलांतल्यान मागीर फुडें शिकत कॉलेजांनी पावतात तशींच घुमडी वखदां त्या गाड्या वयल्यान हॉस्टेलाच्या कुडींनी पावल्यात. प्रगती, विकास हो आमचो. की हायस्कुलांत भुरग्यांक गाड्यार जें कितें मेळटालें तें आतां
मेडिकल कॉलेजाच्या विद्यार्थ्यांकय तांच्या हॉस्टेलांत मेळूंक लागला. हेच दाखोवन दिता की आमी हाजेर कसलोच उपाय करपाचो प्रयत्न केलो ना. आज गोंय हें फकत घुवळी वखदांचें सेवन करपी केंद्र उरूंक ना. म्हाका उगडास जाता, पोलीस प्रमुख म्हणून गोंयांत आयिल्ल्या एका अधिकाऱ्यान सांगिल्लें, ना ना ना, गोंयांत हें मोठेशें व्हडलेशें संकश्ट न्हय, हें तशें वेपारी केंद्र जावंक ना, हें सादेंच थोडे लोक घेतात तितले पुरतेंच आसा. तितले पुरतें तें उरलें ना. तेन्नाय नाशिल्लें. तो खरें उलयलो ना. तो खरें उलयलो ना कित्याक तांचो वेस्टेड इंट्रस्ट आशिल्लो. पूण तेन्नाच गोंय हें फकत सेवन करपी केंद्र नाशिल्लें, तें वेव्हाराचें केंद्र जाल्लें. आनी म्हणून मागीर हांगा घुवळी वखदां तयार जावपाक लागलीं, घरांनी गांजो रोवन वा इंडस्ट्रियल इस्टेटींनी ताजेर प्रक्रिया करून घुवळी वखदां तयार करपाक. आज देशांत गोंय हें घुवळी वखदांचें मोठें केंद्र जालां. केंद्र विकपाचें, केंद्र रोवपाचें, केंद्र तयार करपाचें आनी केंद्र गोंयच्यान दुसरे कडेन धाडपाचें. गोंयांत येतात ती घुवळी वखदां फक्त गोंयकारां पुरतीच न्हय, गोंयकारांक पावन जे कोण घेवपी आसात, जे कोण व्यसनी आसात, तांकां पावनूय ती दुसरे कडेन वचपाची, म्हणटकीर केदे प्रमाणांत ती गोंयांत येतात जायत हाजो अदमास मेळटा. हें जें इतलें चल्लां ताजें फाटलें कारण अशें की जीं सरकारां सत्तेर येतात तांकां फुडाराचो विचार पडून वचूंक ना. ते आयचे पुरतें पळयतात, आयचे पुरतें पळयतात आनी हीं वेंचून आयिल्लीं 5 वर्सां आपलें सादचें इतल्याच विचारान चलतात. फाल्यांच्या पिळग्यांचें कितें जातलें? घुवळी वखदांचो प्रसार जायत गेलो, बाकीचीं व्यसनां आसात, जायतीं तरेकवाराचीं, जुगार आसा, शिंदळकी आसा, सोरो आसा. हें सगळें चालू आसतना तातूंत भितर हें आनीक एक मोठें संकश्ट. पूण ह्या संकश्टाची भंय किंवा ह्या संकश्टा विशींची चिंता खंयच्याच सरकाराक आज मेरेन दिसूंक ना. हांव जाणा खूब लोक ह्या विशीं उलयतात, खूब नागरिकांक ह्या विशीं मनांत हुस्को दिसता आनी तो प्रामाणीक आसा. आनीक असले नागरीक एक प्रश्न विचारतात की हें पळय जें चलता राजकारणांत, आमी 5 वर्सांनी एक आमदार वेंचून दितात, कांय आमदारां मदले 12 जाण मंत्री जातात आनी सरकार चलता. आमदार सारको वागना, मंत्री सारको वागना, सरकार सारकें वागना, जाल्यार ताजेर उपाय करपा सारकें आमचे कडेन कांय ना. हो हुस्को सामको गरजेचो आनी ह्या प्रश्नाची जाप सोदपूय खूब गरजेचें. कित्याक भंय कित्याक दिसता? लोकांचो गुन्यांव ना, भंय दिसता अशें की एक मंत्री जाचेर क्रिमिनल केस कोर्टांत चलता, जाणें पुलीस स्टेशनाचेर हल्लो केलो आनी मस्ती केली, तो आज मंत्री जाला, फकत आमदार उरूंक ना. ज्या मनशाचेर भ्रश्टाचाराचो आरोप आसा आनी कोर्टांत केस चलता, चालू आसा, आनी जी केस भारतीय जनता पार्टीच्याच एका व्हडल्या फुडाऱ्यान घाल्ली आसा, तोय आज मंत्री आसा. म्हणटकच मंत्र्यां मदीं गुन्यांवकार आसात, सरकारांत गुन्यांवकार आसात. म्हणटा सरकारांत जेन्ना गुन्यांवकार पावतात तेन्ना गुन्यांव वाडले जाल्यार अजाप कसलें, आनी गुन्यांव वाडत गेले जाल्यार आवय बापायक आपल्या भुरग्यां विशीं हुस्को दिसलो जाल्यार अजाप कसलें. खंयच्याय नागरिकाक गोंयच्या फुडारा विशीं हुस्को दिसलो जाल्यार अजाप कसलें. आमच्या राजकारणा विशीं वीट येवन कितेंय तरी बदल करूंक जाय आनी तो कसो करचो असो विचार आयलो जाल्यार अजाप कसलें.
पूण हांगा अडचण आसा, उपाय आसा पूण तो कठीण. एक फाटी कोणाकय वेचून दितकच आमदार म्हणून तो जर कशा कसो वागलो, तो लोकांची पर्वा करना, तो फक्त आपलेंच पळयता, आपलोच सुवार्थ सादता, अशें जर जालें आनी लोकांक दिसलें की हो आमदार आमकां नाका, एका वर्सांतच दिसलें अशें धरया पयल्याच, तर ताका परत आपोवपाचो, जाका रिकॉल म्हणटात, ते रिकॉल करपाची वेवस्था आमच्या लोकशायेंत ना. तशी तजवीज कॉन्स्टिट्युशनांत ना आनी रिप्रेझेंटेशन ऑफ पिपल्स एक्ट ह्या कायद्यांतूय ना. म्हणटकच एक फाटी कोणाकय वेचून दिलो जाल्यार कायद्याच्या मार्गान, हें उतर म्हत्वाचें, कायद्याच्या मार्गान ताका परत हाडपाची वेवस्था ना. म्हणटकच लोकां कडेन कसलोच उपाय ना, आमी सामके हेल्पलेस ना, आसा पूण कठीण म्हणटा हांवें ह्या खातीर. लोक एकवटीत जालो, धरया एक एक्स कॉन्स्टिट्युएन्सी, एक्स कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो लोक एकठांय जालो, लोकांनी एकवट करून एक मोठें आंदोलन उबारलें आनी हें जें मोठें आंदोलन उबारलें, लोकशायेच्या मार्गान, शांततायेच्या मार्गान आंदोलन उबारलें की ज्याच्या दबावा खाला त्या आमदाराक राजिनामो दिवचो पडलो अशें जर घडूंक पावलें जाल्यार तो आमदार वता. म्हणटा उरलें कोणाच्या हातांत? लोकांच्या. हें कोर्टांत वचून जायना, हें लोकांची कोर्टांतली खबर. लोकांनी आंदोलन इतलें बळिश्ट करचें पडटलें की त्या आंदोलनाच्या दबावा खाला आमदाराक राजिनामो दिवचो पडटलो. हेंच मंत्र्याक लागू, हेंच सरकाराक लागू. एक आमदाराची गजाल कुशीन दवरया. मंत्री मस्ती करता, मंत्री आपल्याक सगळो अधिकार आसा जाय तें करपाचो, आपूण राजा अशें धरून वागता, जाल्यारूय अशे तरेचें आंदोलन उबारून सरकाराचेर दबाव हाडून ह्या मंत्र्याक काड म्हणून सांगूं येता. आनीक जर सरकारच नाका अशें दिसलें, सरकाराकच जर लोक विटले जाल्यारूय लोकांच्यांनी अशे तरेचें आंदोलन, तें सगळें गोंयचें आसचें पडटलें, एका मतदारसंघांतलें आसून चलचें ना. सरकाराक झुटये वेल्यान देंव सकल अशे तरेचो दबाव हाडचो पडटलो. पूण ते खातीर तशे तरेचो एकवट जावचो पडटलो आनी तशे तरेचें बळगें लोकांक आसचें पडटलें. संवसारांत हें घडूंक ना अशें न्हय आनी घडना अशेंय न्हय. सामकें आमचे शेजरा श्रीलंकेंत सद्या हें घडटा. श्रीलंकेंत लोक सरकाराक इतलो विटलो कारण तांची दुर्दशा जाली. खावपाक अन्न मेळना, वाहनाक पेट्रोल मेळना आनी सगळी 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 गैरवेवस्था. ताका लागून लोकांनी एक आंदोलन उबारलें आनी त्या आंदोलनांतल्यान राजपक्षे कुटुंबांतले दोग भाव, जे अध्यक्षांनी, राष्ट्राध्यक्षांनी प्रधानमंत्री आशिल्ले, तातूंतले प्रधानमंत्र्याक राजिनामो दिवचो पडलो. हें आंदोलन अशाच रितीन जर आनीक फुडें गेलें, लोक आनीक खुबळ्ळो, आनीक नाका एकलो भाव वचून उपयोग ना, दुसरोय भाव थंय नाका, आख्खें कुटुंब आमकां नाका सत्तेर, अशी जर भुमिका लोकांनी घेतली जाल्यार घडये सबंद कुटुंब सत्ते वयल्यान कुशीन पडूं येता. ही लोकांची शक्ती, हें लोकांचें बळगें. हें लोकांनी बळगें दाखयलें जाल्यारच तें घडूंक शकता, ना जाल्यार ना. ना जाल्यार एक फाटी कोणाकय वेचून दितकच 5 वर्सां तो कितें मस्ती करता ती सोंसपाची तयारी आमी दवरची पडटा. आतां वेंचणूक एखादी 5 वर्सां आदीं येता, केन्ना येवं ती, 5 वर्सां आदीं येवं वा 5 वर्सांनी येवं. आमी दुसरो आमदार वा दुसरो मंत्री निवडप आमच्या हातांत ना. आमदार पावतले काय कितें होय प्रश्न आसा आनी भोव करून आमच्या गोंयकारां विशीं आसा.
हालींचो ह्या कांय वर्सांचो इतिहास जर आमी पळयलो जाल्यार जो मनीस एंटी सोशल एलिमेंट म्हणून सगळो लोक जाणा, मतदारसंघांतलोच न्हय, सगळे गोंयचो लोक, आख्खो लोक जाणा, ताका ताजो मतदारसंघ परत वेंचून दिता. जो नाका ताका परत वेंचून दिता. जो भ्रश्टाचारी म्हणून आख्खें गोंय जाणा, जो भ्रश्टाचारी म्हणून ताजी स्वताच मतदारसंघ जाणा, ताका ताजो मतदारसंघ परत वेंचून दिता. म्हणटकच इलेक्शन होय उपाय न्ही. हें खूब घडटा किंवा सगळ्या 40 मतदारसंघांनी घडटा अशें न्हय. पूण असले 2-3च कुसके आंबे असले जाल्यार पेटयेंतले सगळे आंबे कुसतात. म्हणटकच आमचे कडेन रिकॉल उपाय ना. आमचे कडेन उपाय आसा तो लोकांच्या एकवटान एक बळिश्ट आंदोलन उबारपाचो आनी त्या आंदोलनाच्या दबावा खाला असल्या लोकांक कुशीन काडपाचो. आनीक एक उपाय आसा तो इलेक्शनांत बदल करपाचो. पूण इलेक्शनांत बदल जाताच अशें ना, हें आमचो अनुभव सांगता. म्हणटा आमकां हातूंतल्यान वाट तर काडूंकूच जाय, कित्याक हें संकश्ट, आनी संकश्ट ल्हान न्हय. आनी आज मंत्रिमंडळांत 12 मदले उण्यांत उणे 2 सामके नामनेचे गुन्यांवकार आसात. ल्हवू ल्हवू हो आंकडो वाडूं येता. आज 2 आसात, तो फुडल्या टर्माक 4-5 जावं येता, आनी ताजे फुडल्या टर्माक 8-9 जावं येता. जाल्यार मंत्रिमंडळांतली मेजॉरिटी क्रिमिनलांची. तें गोंय कशें चलतलें हाजी फक्त आमच्यांनी आज कल्पना करूं जाता. तशें घडचें न्हय म्हणून आमी मागुया, आनी ते मागणे बरोबरच आज हांव हांगा थांबता. ही कार्यावळ दर सोमाराक 8:30 वरांचेर प्रुडंट मिडियाचेर तुमी पळयतात, आयकतात. तुमच्याय मनांत कांय विचार येता आसतले. सगळ्या प्रस्नांक घडये हांव जाप दिवंक पावचो ना, पूण तुमी तुमची प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करची, तुमची मतांय उक्तावची. तूं मेरेन नमस्कार.